सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार मायगोवा नेटवर्कान. सध्या आमी अमित पालेकरा कडेन येयल्ले आहा, जंय इंडिया एअरलायन्साची अजून तिकेट अनावन्स जावंक ना आनी आनीकशे खुबशे मुद्दे आहा. सो जाणून घेवया तेंचे कडेन तेंच्यांनी तेंचें म्हणणें कितें आहा पळय तें. सर, पयलीं म्हटल्यार एक वीक जालो BJPन तेंची सावथ गोवाची तिकेट अनावन्स केल्या आनी इंडिया एअरलायन्सान अजून एक सुद्दां तिकेट अनावन्स करूंक ना. इतलो डिले कित्याक जाता? म्हाका दिसता मरे लास्ट विकांत देर वर लॉट ऑफ डेज वीच आर नॉट कन्सिडर्ड टू बी व्हेरी ऑस्पिशियस. सो ताका लागून काँग्रेस पार्टीन जरी डिसिजन घेतला तरी आमकां म्हायती मेळिल्ली की दे वील अनावन्स व्हेरी सून, आयदर येस्टरडे ऑर टुडे. आय थिंक म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर नांव अनावन्स जावपाक जाय. पूण आमी नांव अनावन्स जावपाच्या हाका रावूंक ना. आमचे तुवें पळयलां आसतलें आमचे दोनूय MLAनी पयरच्यान कॉर्नर मिटींग सुरू केल्या. आजूय बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉर्नर मिटींग्स आसा. आज आमच्यो वेली मिटींग्स आसा. सांताक्रुजान हांवें लास्ट विकांतच केल्ली. ताज्या पयलीं पेडण्यां केल्ल्यो, काणकोण केल्ल्यो. सो अशें आमचो सगळो जो कार्डर आसा तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड आसा. सो म्हाका दिसता इट इज ओन्ली अनावन्समेंट ऑफ फेज, एक औपचारीकता म्हणून जे आसा पळय दॅट काँग्रेस हॅज टू डू ऑफ अनावन्सिंग द फेज. आमी आमचे तरेन जो हें करपाक स्टार्ट केला जो म्हणजे तूं म्हणटा तसो प्रचार सुरू केला, तो प्रचार ऑलरेडी सुरू जाला. इट इज ओन्ली दॅट वी हॅव टू टेक द फेस नाव टू द ग्राउंड. इतलो डिले सर तुमकां मातशें हें दिसतना कशें आसतना मरे, आमचो मुख्य जो हेतू आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे करप्ट सरकार जे आसा तांकां हरोवपाचो आसा. सो तो हेतू आमी खंयच इफेक्ट जावपाक दिना. फेस इज जस्ट औपचारीकता, जशें तुका सांगलें हांवें. अल्टिमेटली पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर इंडिया अलायन्स. Face is of course has value, that face has to be credible, face has to be good, yes, no doubt about it. पण खंयच ती delay will not allow it to deter our determination of defeating BJP. अशें खंय तरी आयकून येता की काल खंय तरी तुमचे बाकीचे जे पार्टनर्स आसा खंय तरी रागार जावन तेजें सेपरेट एक मिटींग बी घेतल्या. ती कशार मरे, खंयचोय जो रुमर आसा तो खंयच्यान तयार जाता आमकां खबर ना. एकदां तो विरोधी पक्षांतल्यान तयार जाता, एकदां तो अशा पक्षांतल्यान तयार जाता की ज्या जाग्यार एक थोडे उमेदवार आसता जांकां नाराजगी आसता. सो हे खंयच्यान तयार जाले, कशें तयार जाले आनी हे कशें भायर सरले ते आमी तुका सांगूंक शकना. बट एक गजाल सांगपाचें आसा की खंयच डिफरन्सीस ना. कोणीय जर ते क्रिएट करपाक सोदता आसत की डिफरन्सीस आसा इंडिया एअरलायन्साच्या पार्टनर्सा बरोबर किंवा आमच्या प्रेजिडेंट्सा बरोबर किंवा म्हजे अमित पाटकरा बरोबर, देन इट इज रॉंग थिंग टू डू. वी आर ऑल टुगेदर ऑन दीस. समटायम्स वी मेक स्टेटमेंट्स वीच आर अल्टिमेटली लिटल ट्विस्टेड अँड टर्न इन वॉट एवर फॉर्म. दोज आर नॉट मेंट टू बी लायक दॅट. ऑफकोर्स आमचो संपर्क जायनाशिल्लो अमित पाटकरा कडेन, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, बट दॅट्स आवर इंटरनल मॅटर. आमी काम आमचें बंद दवरुना. हें आसतना शेनवाराय आमी आमचो जो जसो तुका सांगिल्लें हांवें कॉर्नर मिटींग ज्यो आसा त्यो आमी केल्यो. तातूंत भितर आमकां काँग्रेसचे कार्यकर्ते जुळे. सो खंयच मरे जर कोणी डावट क्रिएट करता आसत जाल्यार आय थिंक इट शूड नॉट बी. आनी जे विरोधक आमचे जे आसा ते म्हणटा की आमकां ते कळ काडपाक ट्राय करता. आय डोंट थिंक ती भुरगेपणां आसा, कित्याक आमकां ती रडी खावन खेळ खेळपाची गरज ना. आमचे जे काडर आसा, आमचे जे इंडिया अलायन्स आसा ते घट्ट आसा, एकठांय आसा आनी सक्षम आसा भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक. आनी हरयतलेच आमी ह्या फावट नॉर्थ गोवा एज वेल एज सावथ गोवा. अशें आसा की आयकून येता की जे काँग्रेसी भितरूच खंय तरी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जाल्लो आसा. खंयच्याय व्हडल्या राजकीय पक्षा भितर डिफरन्सीस आसताच आनी ते म्हाका दिसता प्रत्येक व्हडल्या राजकीय पक्षा भितर आसतले ते भारतीय जनता पार्टीन आसतले. दॅट डज नॉट मीन दॅट दे आर गोइंग टू ओपोज इच अदर वेन इट कम्स टू कॅन्डिडेट्स आर कन्सर्न. आनी प्रचार जेन्ना आसा तो एकठांय रितीन एकत्रीत करतले. आज आमी म्हाका दिसता फ्युचरिस्टीक चिंतपाक जाय. आज आमी फक्त 2024 न्ही, 2027 आनी गोंयच्यान भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कसो हरयतले आनी हटयतले हाजेरूय फुडें सरपाक जाय. आनी त्या निमतान जे आमी फुडें सरल्या ते चलत आसा. आज आमचे जे संबंद आसा, जे आज ऑपोजिशन लिडर्स आसा, इन्क्लुडींग पार्टी प्रेजिडेंट ऑफ काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड किंवा NCP, आनी काल तर हाणेंय म्हणलां की TMCनी म्हणलां की आय एम ऑलवेज विथ इंडिया अलायन्स म्हणून, आनी शिवसेना, हे सगळे आज एका उलोचेर आमी एकठांय जाता, एकठांय मेळटा आनी एकत्रीतपणे काम करतात. तुमी इंडिया अलायन्साचो प्रोटेस्टूय पळयला आसतलो त्या दिसा. तातल्यानूच भारतीय जनता पार्टीक भंय जाला. सो खंयच्यान तरी एक रुमर क्रिएट करून, खंयच्यान तरी एक मॅसेज मिडिया हे ते क्रिएट करून आज भारतीय जनता पार्टी खंय तरी थंय एक डिविजन करपाक सोदता, जें शक्य ना, जें पॉसिबलूच ना. कारण आमी स्मार्ट आसा. आमी फक्त आतां गोंयच्या लोकांक जे स्मार्ट आसा तांचो स्मार्टनेस परत वयर काडूंक सोदता, इतलेंच आसा. आनी तें आमी काम करतले. कारण गोंयचो जो समजदार जो वोटर आसा, मतदार आसा, तो खंय तरी न्हिदिल्लो, ताका जागृत करपाचें काम आमी करता, ताका जागो करपाचें काम करता. आनी गोंयकार जागो जाता, गोंयकार जागो जायत आसा. तुवें पळयलां आसतलें फाटले 6 म्हयने हांगा रस्त्यार डांबर नाशिल्लो.
तुमी आतां म्हजो इंटरव्यू घेता तेन्ना प्रत्येक फोडून दवरिल्ले सगळे. आज हायकोर्ट येता म्हणून आज सगळे कडेन डांबर पडलो. हाजो अर्थ अल्टिमेटली ज्युडिशरी इज रिक्वायर्ड टू बडी मारचीच पडटली सरकाराचेर, कारण जें करप्शन चल्लां ताजे विरुद्ध आमी संघर्श करता आसतना आमकां कोर्टाचोय आज हातभार लागता, कारण कोर्टाकूय कळून चुकलां की हें चलना तें रॉंग म्हणून, आनी सरकाराकूय खबर आसा आमी करता तें रॉंग म्हणून. नाजाल्यार ह्या 2 दिसांनी आज इन्स्पेक्शन आसा म्हणून हांगा डांबर पडचो नाशिल्लो. सो म्हाका दिसता गोंयकार लोकांक हें दिसपाक जाय की हे जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जे पयशांची लुटालूट चल्ल्या ती लुटालूट बंद जातली जाल्यार लोकांनी एक विचार करचो पडटलो, वेगळ्या तरेन विचार करचो पडटलो. आनी आज अशें करपाचें ना खंय तरी म्हणटा ना आमी सेंटराक अमकें कोट करतले, स्टेटाक सेंटर एंड स्टेट्स आर इंटरट्वायन्ड, वी आर हेविंग अ फिड्युशरी रिलेशनशीप, दोनी खंय तरी एकामेकांक आदार दिता. तेन्ना आज थंय वेगळे हांगा वेगळो असो विचार जर लोक करता आसत जाल्यार इट इज चुकीचो. विचार एकूच करा की भ्रश्ट हे भ्रश्ट आसता. जी पार्टी आज गोंयान भ्रश्टाचार करता ती सेंटराकूय भ्रश्टाचार करता, फक्त पद्दत आनी कार्यपद्दती वेगळी आसता, होच फरक आसा. 3 एप्रील अशी नाव अपडेट येता फुडें की डिक्लेअर जातलें म्हणून होपफूल आसा. ती केन्नाय जावं आमी आमच्या कामाक लागल्या. इनफॅक्ट आतां हांगाच्यान हांव सरळ वतलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमचे जे काडर आमी एक्टिवेट केला, आमचो जे बूथ लेवल आमी मर्ज केला. बेसिकली बूथ वर्कर्स ऑफ काँग्रेस आनी आमचे दोगूय जाण एकठांय काम करतले, इंडिया एलायन्सा खातीर काम करतले, आनी तें आमचें काम खंयच बंद दवरचें ना. 2 दिसांनी येवं 4 दिसांनी नांव येता येवं केन्ना येता तेन्ना येवं, आमी आमचें काम करचें ना, कारण आमचो हातभारूच आज खंयचोच म्हाका दिसता उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचो आसूं किंवा आमचो आसूं तो गांवागांवान प्रत्येक जाग्यार पावपाक शकना. आमी पावचे पडटले ते विचार घेवन आनी आमी तें काम करतले. 27 तारखेर तुमच्यांनी सांगलेलें की 28 नाल्यार 29 तारखेर डेट डिक्लेअर जातली. आमकां सांगिल्लें की तेंचे कडेन कोऑर्डिनेशन जायना काय ते तुमचे कडेन कोऑर्डिनेशन जालां. CECची मिटींग जाल्ली काल, महासभा आशिल्ली जाका ते पार्ट जाल्ले. सो देर एंटायर लिडरशीप वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट रामलीला मैदानाचेर जे घडलें तातूंत आशिल्ले. सो आमकां जेन्ना ते आधार दिवपाक येता तेन्ना आमी कशें सांगू ते फटयता म्हणून. कोण कोणाक फटयना, हांगा फटोवपाचो प्रश्नच ना. फटयता अशें कोण आसत जाल्यार देन दे आर चिटींग देमसेल्फ. इट कॅनॉट हॅपन, कारण आज आमी तांचे बरोबर उबे रावले. उमेदवार तांचो आसतलो, बट उमेदवार इंडिया एलायन्साचो आसतलो. सो इंडिया एलायन्साचो उमेदवार आसतना तो फाल्यां काँग्रेसान कोणूय दिवं, आमी बरोबर तांच्या रावप हो आमचो एलायन्साचो धर्म आसा. आमी तें करतले आनी तें करत आयले आनी तें करपाक आमी सुरवातय केली. सो इवन एट दीस स्टेज आजूय आमच्यो ज्यो आम आदमी पार्टीच्यो ज्यो कॉर्नर मिटिंग्स आसा त्यो आमी सुरवात केल्या आनी ते आमी करतले. इमिजिएटली काँग्रेस वील जॉयन इन. एज फार एज सांता क्रूज एंड अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर कन्सर्न, वी आर ऑलरेडी वर्किंग टुगेदर. देअर कार्डर इज इन टच विथ मी, आवर कार्डर इज गेटिंग मर्ज्ड इन द सेन्स मिक्स अप विथ देम एंड वी आर वर्किंग टुगेदर. हेतू सगळ्यांचो एकूच आसा, तो म्हणजे भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो. तो हेतू खंयच आमी कुशीक दवरना. वी आर टार्गेटेड, बुल्स आय इज दॅट ओन्ली, एंड वी आर टार्गेटींग बुल्स आय. दॅट्स इट.